मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या सुरक्षेच्या कारणाक लागून फूट ओव्हरब्रिज मोडून उडयल्ल्यान प्रवाशांची आणि थळाव्या लोकांची गैरसोय झाल्या. या प्रश्ना उपरांत खासदार कॅप्टन विरियंत फर्नांडीस हांच्या वांगडा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कोकण रेल्वे स्टेशनाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन परिस्थितीचेर चर्चा केली. नव्या फूट ओव्हरब्रिजाची येवजण पयली जाता अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. निविदा प्रक्रिया बेगीनूच सुरू जातली आणि हो प्रकल्प बेगोबेग पुराय जातलो अशें कार्यकारी संचालक जोसेफ जॉर्ज हांणी सांगले. So that is actually beautiful. It has a reason for demolition. It has reached its life. It's really outlived its life. So we had to actually we did a full structural audit of the place. And because it's crossing the lines. Yeah. So we did it through IIT and through. But now we see. So now we have actually a plan to reconstruct it. Not necessarily even reconstruct the bridge also. In fact, we have a plan to actually build some station on the other side also. Today you don't have access. See what happened that used to be a tradition. Yeah, long time back. Access right from Akin till now. So that's why what we are now trying. it is so much. So of what we are trying inconvenience. to do is Yeah. today we don't have a station building on the other side. If you look at and the city is on the other side, right? Yeah. So what we're trying to create is create a building also. Create an access from that side of the station also, connect that building to this foot overbridge. In fact, we are planning a what is the bridge? How? 12 meters. 12 meters. That is with respect to the passengers. No, Otherwise, for no, the- it will have access also. Yeah. So in fact, See, people, if they want to, we are given this thing, access you have outside a in the parking space also. area, Yeah, parking parking space. space. So we planned it like that. so we will Then on Akin planning- side, Yeah, other yeah, side. yeah. So people they can just walk across and come out. In fact, I think the state government is also planning an elevated road here, no? No, I mean, this year. It is there. They are planning an elevated road also here. State government only knows where 5 tenders happen. No. We are trying to actually All So this now as a replacement, what is the alternate plan? What you are saying? You are saying this Just what LO what we have shown. yes. And that's the location. Plans in pushing it. You can definitely, there's no doubt about it. We fully appreciate this. It's not that we are oblivious to this issue. That's why we have done all this. If we are not that, No, what I'm saying, even if it was delayed, if the demolition was delayed for a so hour. we couldn't delay it Yeah. because it's a question of safety. Safety. Yeah, you have a look at it. Even those members, if you just climb up, you will have a look. Members, See, for us also, we would want this bridge to remain. No doubt, because it's the easiest access for our passengers. For us also, it's not that it is out of compulsion that we have to do. And look at the cost we incur to dismantle. कोंकण रेल्वे GM आसा ताजे कडेन आयिल्ले कित्याक आमचो बाब सावियो कुतिनो एक्स चेअरपर्सन आनी आमचो काँग्रेसचो लिडर मडगांवचो ताणें आमचे नदरेक हाडले की वो फूट ब्रिज पळय आसा तो डिसमेंटल करतात आनी आमी हें इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द प्लॅन ऑफ रेल्वे कित्याक लोक पळय जे क्रॉस करतात सामान घेवन पॅसेंजर येतात तांकां खूब इनकन्विनियन्स जातले म्हणून सो आमी आयज ताबडतोब तांकां डेलिगेशन घेवन आयले तांकां विचारलें कित्याक तुमी डिसमेंटल करता आनी प्लॅन कितें ऑल्टरनेट प्लॅन कितें लोकांक सुविधा जाय अशेंच सोडपाक जायना सो आमकां कळून आयलें दॅट एक IIT मुंबय काय खंयची तांणी एंगेज केल्ली ताचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक आनी तातूंत तांकां कळून आयलें की इट इज व्हेरी अनसेफ कळम आयिल्ली आसा करोजनाक लागून देर आर चान्सीस ऑफ कलॅप्सिंग सो लोकांचे सेफ्टीक लागून तांणी डिसमेंटल करचें पडटलें कित्याक ताचें लायफ वॉज ऑलरेडी ओवर 95 म्हाका दिसता ताणें बांदलेलें 1995 आनी तो लायफ स्पॅन पळय आशिल्लो तो काबार जालो बट तरी चलतालें सो सेफ्टी ऑडिटान तांकां रेकमेंडेशन आयलें की बंद करा म्हणून सो आमी सांगलें वॉट इज द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तो दुसऱ्या एंडाक फूट ब्रिज आसा बट तो मातसो पयस पडटा लोकांक सामान घेवन वचपाक बी सो आमी ते कन्सर्न तांकां सांगल्या हो पळय तुमी डिसमेंटल करता सो तांणी सांगलें आमकां की तांचो एक व्हडलो प्लॅन आसा त्या सायडीक बिल्डींग ह्या सायडीक बिल्डींग
आनी सगळे गाडयो येतलो खंय लायटींग आमकां म्हळें दॅट इज ओके, दॅट इज अ लॉंग टर्म प्लॅन. आमकां इमिजिएट लोकांक सुविधा जाय, रिलीफ जाय. सो तांणी सांगलां आमकां की इमिजिएटली दे वील कम आउट वीथ सम इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन. आनी हांवें सांगलां आय वील ऑल्सो टेक इट अप विथ द कोंकण रेल्वे बोर्ड. तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें फंड जाय, सो वी वील पुश द केस. आमदारान हांगा विजीट केल्ले आनी आमदारान वयल्यान जेन्ना लोकांक क्वेश्चन केल्ले की आमकां हे सायडीन क्रॉसिंग करपा वयल्यान तो तापयल्ल्या त्या लोकांक. तुमच्याच चॅनलांचेर ते व्हिडिओ आसा. आतां जेन्ना हे ब्रिज मोडपा आसा जाल्यार ऑल्टरनेट अरेंजमेंट केला काय ना हे आमदाराची गरज आसली ते परमीट करचे पयलीं. टेम्पररीली देखून कितें स्ट्रेंथनिंग करून मीन वायल हे सगळे जे प्रोसिजर आहा तो कंप्लीट करपा जाय आशिल्लो. आज ब्रिज मोडले फरो. आतां केन्ना तो ऑल्टरनेट येतलो तो कांयच येना, स्पेसिफीक टायम ना. कित्याक त्याच बरोबर ब्रिजा बरोबर 2 बिल्डिंगाचे हे आसा, प्लॅनिंग आसा. आनी ते बिल्डिंग आनी ब्रिज म्हणले जाल्यार त्याचो एस्टिमेट कितलोसो जाता आनी फंड खंयच्यान हाडटले तेवूय बी अजून आयडेंटिफाय जावना. आतां आमच्यान डिस्कशन केलें ते प्रमाणे. सो यू कॅन इमॅजिन कितलो टायम वयतलो तो ताका. सो त्या खातीर आमकां जेन्ना लोक सांगतात आमकां इनकन्विनियन्स जाता म्हणून इतले पयस साकून चलोवन वचपाक, सो त्या टायमार आमचो कायदो जाता हेचे खबर काडपाक. कित्याक सपोज आमी इनडेफिनेटली रावले जाल्यार जावचेच ना. इम्पॉर्टंट सारको ब्रिज कोंबाचो जो आरोबी तो जाय आशिल्लो तो आतां शेकडे हे जाले, आय मीन डिकेड्स जाले, पूण तो जायना. सो हेका कितलो तेंप लागपाक शकता. सो ते खातीर आमकां फॉलोअप करचो पडटा. कित्याक मोडपाक कोणाच्या कन्सल्टेशनान मोडला, आमदाराच्या. सो आमदारान एक्चुअली पयलीं हें करपाक जाय आशिल्लें, बाबा तुमी ऑल्टरनेट कितें तरी करा. कित्याक लोकांक क्रॉस करपाक कितली असुविधा जाता, कितली इनकन्विनियन्स जाता तेजी पयलीं काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली. आतां तेणें सांगलां की ती बिल्डींग सोडून इवन ब्रिज पयलीं करपा जाता जाल्यार आमी एक्सप्लोर करता म्हण. सो आमी हेजेर आनीकूय फॉलोअप करतले सो दॅट हें स्पीड अप जावपाक. नाजाल्यार एक टायम लिमीट आसपाना. MP मेळपा आयिल्ले ते फूट ब्रिजा लागून मडगांव स्टेशनार जो अनसेफ आसलो तो फुटओव्हर ब्रिज आमी आतां डिसमेंटलिंग चालू केला. ऑलमोस्ट एक 50% काम हे डिसमेंटलिंगाचें कंप्लीट जालां. तर त्या फुटओव्हर ब्रिजाचेर आमी IIT कडल्यान तशेंच गोवा इंजिनियरींग कॉलेज तांचे कडल्यान आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतिल्ले की स्ट्रक्चरली इज इट सेफ टू कीप इट इन यूज फॉर द पॅसेंजर्स. तर तांचे कडल्यान दोगांय कडल्यान आमकां रिपोर्ट आयलो की इट्स टोटली अनसेफ. सो क्लोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल अँड डिसमेंटल इट. सो ते जाता तरी पूण आमी थोडे दीस कितें केलें, रिपेर केलो ताका. कित्याक सायमल्टेनियसली आमी एक नवीन फुटओव्हर ब्रिज बांदपाचो चालू केल्ले आनी जो पर्यंत तो कंप्लीट करना तो पर्यंत आमी हाका म्हणजे रिपेर करून सगळें हे करून यूज करपाक लागले. आनी परत तरी सुद्दां आमी तो नवो फुटओव्हर ब्रिज जेन्ना ओपन केलो ताच्या नंतर आनी एकदां परत आमी ऑडिट करून घेतले. तेन्नाय आमकां तो सेम रिपोर्ट आयलो की इट्स टोटली अनसेफ. तेन्ना आमी तो बंद केलो आनी आतां डिसमेंटलिंग चालू केला. आतां फुडें प्लॅन कितें आसा न्यू? त्याच जाग्यार आमी एक नवीन फुटओव्हर ब्रिज बांदतले. तो आतांचो एक्झिस्टींग जो आशिल्लो जो आतां मोडपाक चालू केला तो इट वॉज हार्डली अरावंड 3 to 4 meters वायड. बट नवो जो आमी प्लॅन केला तो 12 meter वायड रुंद आसतलो. सो दॅट वील बी इजी फ्री फ्लो ऑफ पॅसेंजर्स. आनी ना आतां हे पयलीं पाडपाचें काम चालू आसा, परत ते सकयले काडपाचें. कित्याक इट हॅज टू बी डन अंडर व्हेरी म्हणजे कशें म्हणजे सेफ्टी सांबाळून हे करपाक. कित्याक आतां कोंकण रेल्वे ट्रॅक पयलींच्या भशेन ना. आतां इट इज इलेक्ट्रिफायड टोटली. सकयल इलेक्ट्रीक लायट वायरी चालू आसात. ताका जर मातसो मातशें टच जरी जालो जाल्यार मनशाचें कितें जाता तें तुमी जाणा. सो वी हॅव टू टेक एवरी प्रिकॉशन बाय डिसमेंटलिंग इट. सो दॅट्स वाय इट्स टेकिंग टायम. आनी तें हें जाता की मागीर आमी नवो हें Another 2-3 years it will. हय येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.